दूधसागरार वतल्या देशी टुरिस्टांक वाली ना. बुकिंगाचे कोफुजावाक लागून फुकट फावटी पडटात. टुरिस्ट म्हणटात सरकाराक देशी टुरिस्टांचे पडिल्ले ना. दर एकल्याचो फक्त फॉरेन टुरिस्टांच्या जोडीचेर दोळो. तिकेट काउंटराचेर लायनी लावपाची पद्दत ना. धड कसलीच व्यवस्था ना. गर्दी पडिल्ल्यान बुकिंग करतना खंय सेटिंग चलता. जीप आनी टॅक्सीवाले म्हणटात आयिल्ले टुरिस्टांक परत धाडचे परस आशिल्ल्यो गाडयो दूधसागरार सोडपाची व्यवस्था करची. आरएफओ म्हणटा रानवटी वाठार आशिल्ल्यान चड गाडयो सोडूंक मेळनात. गोंय टुरिझम एके वटेन ग्रामीण आनी रानवटी वाठारांतल्या टुरिझमाच्यो जायराती करता, मात येतल्या टुरिस्टांची कसलीच व्यवस्था सारकी ना. दूधसागरार वतल्यांचो तर सगळो गोंधळ. दूधसागर पळोवंक येतल्या टुरिस्टांचे हाल पळयात. काउंटरार कसलीच व्यवस्था ना. टुरिस्ट म्हणटात ते मुद्दम जावन गोंयांत येतात, मात टुरिझम खात्याक देशी टुरिस्टांचे पडिल्ले ना, जो तो फक्त फॉरेन टुरिस्टा फाटल्यान दिसता. 225 तुम्हारी बुकिंग है तो 10वें नंबर पे हमारा नंबर है, तो 225 का कहाँ गया आंकड़ा? बुकिंग कर रहे हैं ना, तो मूव क्यों नहीं होती है तुम्हारी जो क्यू है आगे की मूव नहीं होती है, और पीछे से सब बोलते हैं कि 225 बुकिंग्स आर ओवर। ये सिस्टम अगर ऑनलाइन होगी ना तो कोई टूरिस्ट को कोई तकलीफ नहीं होगी। 9 बजे काउंटर खुलता है, 9 बजे से अभी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 225 गाड़ी बुक हो गई। इंडियन टूरिस्ट के साथ बहुत गलत हो रहा है और हम अभी कभी भी गोवा में कभी भी आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट के साथ बहुत गलत हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेनर टूरिस्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट को प्रीफर करने वाला कोई नहीं है। 3 घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ, यहाँ ना क्यू है ना कुछ है। जो आदमी यहाँ खड़ा है ही इज आल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये सब पूरा काम जो भी हो रहा है यहाँ पूरा सेटिंग में काम। टॅक्सी आनी जिपीन टुरिस्टांक दूधसागराचो वाठार भोंवडावपी हे जिपीचे ड्रायव्हर आनी टूर ऑपरेटरय ते उलयतात. टुरिस्टांक आपूण परत धाडचे परस आनीक गाडयो सोडपाची व्यवस्था राना खात्यान करची. 400 तरी गाडी भितर सोडची आमी. जागो ना जागो जेसीबी टायर नो जाडून बितर जागो करायनो पार्किंग जागो करून ना तुम्ही. गोंयचो सरकार कोटींनी रुपये मोडटा टुरिझमाक बूस्ट दिवपाक, आनी जर अशी टुरिझमाक बूस्ट दिवपाक जर आमी करता जाल्यार टुरिस्ट येता तांकां आमी परत कितें धाडप? रिटर्न घेवचा वचूंक जायना, तितले जाता तितले घेता धाडपाक. राना अधिकारी मात म्हणटात कायद्याक लागून राना वाठारांत चड गाडयो सोडपाक मेळनात. चड जर दिले जाल्यार थंय कंप्लिटली रेस्ट जाता. पार्किंग लॉट आहा तो मातसो बारीक आसा, आनी दुसरें म्हणल्यार जाल्यार रस्तोय मातसो वांकडो तिकडो आनी मातशें फुटणं बीन आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजेचो इफ्फी आदले भशेन गोंयभर व्हरपाची तयारी चल्ल्या. इफ्फीच्या निमतान गोंयकारांक तालुक्यांनी व्हडल्या स्क्रिनीचेर पिक्चरां पळोवंक मेळटलीं. हे खातीर 11 तालुक्यांनी एलईडी स्क्रिनी आनी बाकीच्या गजालींची पुरवण करपा खातीर एजन्सी वेंचपाचें काम एसटीन सुरू केलां. 11 तालुक्यांनी सेगीत 9 दीस व्हडल्या एलईडी स्क्रिनीचेर पिक्चरां दाखयतले. गोंय इफ्फीची कायम सुवात म्हणून जाहीर जाल्या. इफ्फीच्या निमतान गोंयांतूय फिल्मी वारें जावचें म्हणून एसटीन इफ्फी सगळ्या तालुक्यांनी व्हरपाचो प्लान केला. अंदू वर्सा 11 तालुक्यांनी 21 ते 29 नोव्हेंबर मजगती सेगीत 9 दीस व्हडल्या एलईडी स्क्रिनीचेर पिक्चरां दाखयतले. एलईडी स्क्रिनी, बाकीच्यो गजाली, सेक्युरिटी एजन्सी आनी बाकीच्यो गजाली दिवंक एजन्सी वेंचून काडपाक एसटीन टेंडर काडला. भारतान चीनाकडेन को प्रोडक्शन करार केला. त्याच फाटभुंयेर अंदू चीनांतले 12 सिनेमा इफ्फीत दाखयतले. चीनांतल्या फिल्मसृश्टींतल्या मानेस्तांक ते खातीर इफ्फीत खासा आमंत्रीत केल्यात. फिल्म निर्मितीच्या मळार चीन आनी भारतांतल्या एजन्सी मदीं इफ्फीत दिवप घेवप जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.